साखळे विरडी आमची म्हादय आमका जाय नारो सभेत सत्ताधारी आमदार मंत्र्यांच्या नावान खुर्च्यो म्हादयची क्रांती गावागावान वर्तले जनमत कौल दिसा म्हादय खातीर जनमत कौलाचो उलो। चार मायनिंग ब्लॉकांची पावणी तडीक पत्रादेवी मडगाव मोपा एक्सप्रेस हायवे ऑक्टोबर मेरेन चालीक राज्यपाल अभिभाषणात उलयलो मात म्हादयचेर उतरना। अभिभाषणाक विरोधकांचे आमची म्हादय आमका जाय राज्यपालान आदी डीपीआराचेर उलोवचे उपरांत अभिभाषण विरोधकांच्यो घोषणा सभापतीन मार्शलांक आपोवन काडले भायर। राज्यपालाच्या अभिभाषणा वेळार आक्रमक जावप हो विरोधकांचो रोल न्ही ते बरोबर न्ही राज्यपालाचो अपमान जावंक जायना ह्या फुडें असले जावंक जायना मुख्यमंत्री उलयलो। कर्नाटकाचो कळसा बंडुरा नाला डायव्हर्जन लिफ्ट स्कीम प्रकल्पाचो डीपीआर हायड्रोलॉजी आणि आंतरराज्य निशंकाचेर तपासून काय अटीचेर मान्य गोयच्या डीपीआर इशूचेर पीएमओची सीडब्ल्यूसी वरवीं जाप। गोयच्या कैद्यांचो दिसवडो दोबरात कोविडान सोंपिल्ल्यांच्या फामिलीक 2 लाख रुपयांची स्कीम बंद मोपा पीडीए लँड डेव्हलपमेंट बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कायदो दुरुस्ती कॅबिनेटात पास। वास्को कोळशाचे ओव्हरलोडेड ट्रान्सपोर्टेशन जावंक दिवचे ना कारवाय जातली कोळशाचे येरादारी कंटेनर जाय टर्मिनलार डोम जाय जिल्लो प्रशासन एक्शन घेना आमदारा मुखार प्रश्न। म्हादय वाचोवंक वॉटर कलर इंटरनॅशनल संघटनेची खाशेली जागृती गुळेली 70 म्हादयच्या पात्रा देगेर म्हादयचे लायव्ह पेंटिंग शिबीर गोयच्या चित्रकारांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद। हणजूण दर्यादेगेवेल्या 275 प्रथमदर्शी बेकायदेशीर बांधकामांचे व्हेरिफिकेशन सध्या 71 तपासल्यात 45 बेकायदेशीर त्या भायर पर्यटन खात्याची 13 बांधकामांक डिमॉलिशन नोटीस हायकोर्टाची सुनावणी। बेकायदेशीर रेवेच्या प्रकरणांनी धरिल्ल्या लेबरांचेर पुलिसांची एफआयआर धंदो करपी रेवकारांचेर एफआयआर कित्याक ना हायकोर्टान सरकाराकडच्यान मागली जाप। देशात कोविडाच्यो नव्यो 114 केशी ॲक्टिव्ह केशी 2000 वयर फाटल्या 24 वरांत 1 मरण गोंयांत कोविडाच्यो नव्यो 3 केशी ॲक्टिव्ह केशी 15। 57 वर्सां फाटीं महाराष्ट्रात विलिनीकरणा आड घेतिल्लो जनमत कौल आज आमची म्हादय आमका जाय म्हूण कौल अस्मिताय दिसा विरोधी आमदारांची जॅक सिकराक आर्गाक काळे घालून सरकाराचो निशेध। मानशेकार मानशी घेता खाजना बुडायतात मामलेदार एक्शन घेना आमदारांनी काढलो खाजनाचो इशू मंत्री म्हणटा मामलेदाराक कारवायेचे अधिकार ना कायदो सुधारून अधिकार दिता। सरकाराच्यो स्किमी घेतले जाल्यार दाखले महत्वाचे प्रियोळा आमदार मंत्री खासदाराच्या हजेरेत कल्याणकारी येवजण्यो आणि सबलीकरणाविशीं जनजागृती शिबीर। सरकाराच्या पब्लिसिटीचेर कोटी स्किमीच्या लावार्थ्यांक शेतकारांक भरपाय मेळना 3 वर्साच्या खर्चाचे चौकशेक विरोधकांनी मागली सभाघर समिती मुख्यमंत्री म्हणटा सगळे टेंडरानूच। 14 फेब्रुवारीसावन विस्तारा सुरू करतना मनोहर इंटरनॅशनल ते बेंगळुरू मेरेन फ्लायट्स मोपा मुंबय धरून सप्तकाक 6 फ्लायटी। मोपा जमनी गेल्ल्यांक जॉब ना शेतकारांक भरपाय ना मोपाचे रेव्हेन्यू खंय पावलो विजय आनी पेडणेच्या आमदाराचे प्रश्न मुख्यमंत्री म्हणटा पेडणेकारांक प्राधान्य 1300 पेडणेकार लागले कामांक। जुईजांच्या नेमणुकेविशीं मोदी सरकार आनी सुप्रीम कोर्टाचे वाचता जुईजांच्या सिलेक्शन पॅनलार सरकाराचो वांगडी जाय केंद्रीय कायदो मंत्री किरेन रिजिजूची सरन्यायाधीशाक चीट। अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गात थाकायेचे अर्थमंत्री सीतारामनाचे संकेत आपूण मध्यमवर्गीय घराब्यांतली मध्यम वर्गीयांवेल्या दबावाची जाणीव आसा 1 फेब्रुवारीक अर्थमंत्री मांडटा अर्थसंकल्प।
मार्केट पॉझिटिव्हवर उगतें 2041 पॉईंट वाढून सेन्सेक्स पावलें 60,334, निफ्टी 17,554.